न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स, सब एडिटर्स तशेंच रिपोर्टर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। फोंडेचो आदलो आमदार लहू मामलेदाराचेर आयज ताच्या मूळ घरा फोंडे दुर्गाबाट वाठारांत ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाल्ले आसात। वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोक, राजकीय फुडारी, सगळ्याच राजकीय पक्षांचे फुडारी ताका आर्गां दिवपा खातीर थंय हजर आशिल्ले। सगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्या प्रमाण जे लहू मामलेदाराच्या बाबतींत घडलां तें एकदम खूपच वायट घडिल्लें आसा आनी कर्नाटक सरकारान जो दोळीत आसा ताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी ताणें केल्ली आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की दिल्लीच्यान प्रयागराज कुंभमेळ्याक वचपा खातीर 2 स्पेशल रेल्वे सोडिल्ल्यो आसात आनी काल राती कडेन 10 सुमार थंय रेल्वे स्टेशनाचेर खेटाखेट जावन सुमार 18 जाणांक मरण आयिल्लें आसा आनी 10 जाण आहा ते गंभीर जखमी जाल्ले आसात। जखमींचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। दोनूय म्हत्वाच्यो अपडेट्स तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। काल फोंडेचो आदलो आमदार लहू मामलेदार हाका बेळगांवां मरण आयिल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयली। ते उपरांत आयज फोंडे ताच्या मूळ घरांत ताचेर निमणे संस्कार जाल्ल्याचें कळटा। फुडें आमी वचुया आमचो न्यूज अँकर गौरीशा कडेन। कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदा खातीर वेंचणूक जालेली आसा। म्हापशां आनी दिवचले हांगासर हे कम्युनिदादाचे मंडळाचे अध्यक्ष निवडून आयले। म्हापशां हांगासर साल्वादोर पिंटो हे अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयलेले आसा कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदाचेर आनी तांकां तेंको दिवपी जे पॅनल आशिल्ले ते आदले नगराध्यक्ष रायन ब्रागांजा हांकां हांचो तेंको आशिल्ले हे पॅनल वेंचून आयले आनी दिवचले जे कम्युनिदाद समितीचे अध्यक्ष आसा ते म्हटल्यार नरेश गांवकर हांची निवड जालेली आसा। दिवचले हे कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीची जी वेंचणूक जाली ती फकत अध्यक्षपदा खातीर जाली। बाकीचे जे पदाधिकारी आसा ते बिनविरोध वेंचून आयिल्ले आसा। ही महत्वाची अपडेट मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। परवरे उड्डाणपुलाचें काम सद्या नेटान सुरू आसा। पावसा पयलीं सगळे जे खांबे उबारपाचें काम आसा ते पुराय जातले अशी म्हायती थंयच्या कंत्राटदारान दिलेली आसा। तशेंच म्हापसा ते उड्डाणपुलाचें सद्या काम जें आसा तें 70% पुराय जालां आनी जे कामा खातीर जे धुल्लाचें प्रदुशण जाता ताच्या खातीर जे धुल्लो जाता तो ताचेर उदक मारपा खातीर सद्या 5 टँकर दवरल्यात अशी म्हायती मेळ्ळेली आसा। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार दवरले झरीवाड्यार जे सुकिल्ले तण आसले ताका उजो लागलो आनी कुशीकूच पार्क करून एक स्क्रॅपाक काडिल्ली कार दवरिल्ली ताकाय उज्यान पेट घेतलो। मजगतीं उजो पावलो दळाक घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी उजो हो नियंत्रणान हाडलो। तिसरी बातमी म्हळ्यार खण कंपनीन आमचो अंत पळयनासतना आमची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी मयेच्या शेतकारांनी केल्या। 2013 वर्साच्यान मायनींग कंपनीन लुकसाण भरपाय दिवंक ना असो आरोप तांच्यांनी केल्लो आसा। आनी चवथी बातमीची म्हळ्यार आयज चिंबलाची ग्रामसभा जाली आनी फाटले कांय दीस पयलीं चिंबला वाठारांत 60 ते 70 इल्लिगल बोरवेल मारल्या म्हणून अशे थळाव्यांनी उदका खात्याक कागाळी केल्लेले आनी तेच विशया वयल्यान आयज चिंबलाची ग्रामसभा गाजली आनी पंचायत म्हणटा की ह्या ज्या बोरवेला विशयी मारतना कोणी आपल्याक म्हायती दिवंक ना। अशी कोण बोरवेली मारी जाल्यार ते खपोवन घेवचे नात म्हणून तांच्यांनी शिटकावणी दिलेली आसा। तर ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमी आयच्या सात्याच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। आयज आयतार आशिल्ल्यान वेगवेगळे कडेन आयज ग्रामसभा जाल्यो। तर शेल्डे वाठारांत जाल्ल्या ग्रामसभेत खंयचे मुद्दे चर्चेक आयले हे विशीं आमी विचारूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन।
शेल्डे वाठारांत जाल्ल्या ग्रामसभेत आयज कोयराच्या समस्येचो विशय जो आसा तो बरोच तापलो. सरपंचाच्या म्हणण्या प्रमाणे लोकांनी वाड्या वाड्यार डंपिंग झोन तयार केल्ले आसा. तांकां घराघरांनी दर दिसाक वचून जो पळय कोयर एकठांय करपाची जे कंत्राट जो आसा तो कंत्राटार दिवन आनी डेली हे काम जावन सुद्दां लोक जे आसात ते वेगवेगळ्या सुवातींनी वचून कोयर उडयतात. देखून हाचेर बेगोबेग कारवाय करतले अशें आश्वासन तिणें दिल्लें आसा. तशेंच तिळामळ जो ग्रावंड आसा, खेळा मैदान आसा, थंय जे ताचें अर्दवट काम जाल्लें आसा. देखून बेगीन एकतर तो ग्रावंड ज्या अवस्थेत सद्या आसा त्या अवस्थेतूच आमकां खेळपाक दिवचो अशी मागणी जाली. तर सरपंचान हातूनय लक्ष घालून आपूण ह्या विशयांतूय पळयता अशें आश्वासन तिणें दिल्लें आसा. ही तुमकां सविस्तर बातमी गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. तर फुडें आमचो रिपोर्टर गौरीश गांवकर हाचे कडेन. लँड ग्रॅबिंग प्रकरण जें आसा तें 2019तल्यान 24 मेरेन अशी खुबशीं प्रकरणां अशीं आतां लँड ग्रॅबिंगाची भायर सरलेलीं. मागीर तितून भितर एसम्बलीन जें एक दिसाचें जें शियाळी अधिवेशन जाल्लें तितून एसम्बलीन आमदार विजय सरदेसाय तसोच कालूस फेरेरा ह्या दोन आमदारांनी एक क्वेश्चन घातलेलो की लँड ग्रॅबिंग जें प्रकरण आसा त्या प्रकरणान 2019 ते 2024 हितून कितली केसीस ज्यो आसात त्यो रेजिस्टर जाल्ले आसात असो क्वेश्चन घातलेलो. आनी तितून भितर एक डेटा असो मेळ्ळेलो आसा तो म्हणजे टोटल केसीस ज्यो आसा त्यो 51 केसीस म्हणजे 51 केसीस टोटल 2019 ते 24 ह्या काळान मेळिल्ले आसात. 2019 एक FIR रेजिस्टर जाल्ली पूण चार्जशीट मागीर ती जावना आनी SIT कडेनूय ती केस वचूना. तशेंच 2020 6 FIR रेजिस्टर जाल्ल्यो, तितूंतली एकूच केस चार्जशीट जाल्या आनी 6 केसी SIT कडेन दिल्ले आसात. 2021 4 FIR रेजिस्टर जाल्ल्यो, तितून एकूय केसीची चार्जशीट जावना. 4 केसी ज्यो आसात त्यो SIT कडेन दिल्ले आसात. 2022 टोटल 27 केसी रेजिस्टर जाल्ल्यो. सो ह्या 27 फक्त 4 केसीस चार्जशीट फायल जाल्ली आसा आनी 11 केसीस SITक दिल्ले आसात. मागीर तशेंच 2023 6 केसी रेजिस्टर जाल्ल्यो, एकूय केस चार्जशीट फायल जावना आनी एकूय केस SITक दिवना. तशेंच 2024 7 केसीस रेजिस्टर जाल्ल्यो पूण तितूंतल्यो एकूय केस चार्जशीट फायल जावना, तशेंच एकूय केस SIT रेजिस्टर जावना. पूण आतां हें जें प्रकरण आसा लँड ग्रॅबिंग प्रकरण हेजेर मुख्यमंत्री सदांच म्हणटालो की आमी हितून खोलायेन चवकशी करतले. पूण हो जो डेटा आसा हो डेटा पळयलो जाल्यार खंय तरी अशें दिसता की चार्जशीट फायल जायनाशिल्ल्यो केसीस हांगा खूब आसात आनीक इवन SITक दिनासतना सुद्दां बेश्टी FIR करून दवरलेली केसीस आमकां ह्या सगळ्या आंकड्यांनी पळोवंक मेळटा. जाल्यार खंय तरी एक सरकाराचेर एक असो प्रश्न येता की चार्जशीट जायनासतना आनीक इवन SITक सुद्दां दिनासतना ह्यो केसीस तश्यो पेंडींग दवरल्यात कित्याक. ही जी बातमी आसा ही कंप्लीट बातमी तुमी आयज सांजेचे 7 जे बुलेटीन आसा तितून तुमकां आमी आनीकूय आंकडे इन डिटेलान दाखयल्ले आसात ते तुम्ही पळोवंक शकतले. येस, थँक्यू. तर आतां ज्यो ह्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स, रिपोर्टर्स तशेंच एंकरांनी तुमकां सांगिल्ल्यो आसात ह्यो थोडक्यान आसात. ज्यो विस्तारान तुमकां पळोवपा खातीर आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें पडटलें. तेच प्रमाण 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. इतलेंच म्हणीत हें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा गुळकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.